सगळ्यांचे आपण कैवारी जावपाक सोदता सगळ्यांचे आपण कैवारी जावपाक सोदता तो डायरेक्ट सॅलरी किंवा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑपोजिशनात असताना कैवारी म्हणत आम्ही हांगा ऑपोजिशनात असताना कैवारी म्हणत आम्ही हांगा गोंयचो सरकार पावर टॅरिफ 2022-23 1.58% वाडयली 23-24 5.19% वाडयले आनी आतां सरकार पावर टॅरिफ 3.48% वाडोवंक सोदता. हाजो अर्थ गेल्या 3 वर्सांनी ह्या सरकारान 10.5% पावर टॅरिफ वाडयली. आतां म्हाका मुखेलमंत्र्यान आनी पावर मिनिस्टरान सांगचें कोणाची सॅलरी गेल्या 3 वर्सांत 10% वाडल्या काय म्हणून. तुम्ही पावर टॅरिफ वाडयतात सॅलरी कोणाची वाडल्या? स्पीकर सर ना स्पीकर सर ना हांव लिंक करता स्पीकर सर हो कॉमन मॅनाचो क्वेश्चन सॅलरी डीए वाडटा हें ताका खबर आसा. कॉमन सगळे गव्हर्नमेंट सर्वंटनी तो डायरेक्टली न्ही सगळ्यांचे आपण कैवारी जावपाक सोदता तो डायरेक्ट सॅलरी किंवा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑपोजिशनात असताना कैवारी म्हणत आम्ही हांगा अरे डायरेक्ट सॅलरीचेर कित्याक वता फिक्स जावपा येना आमी